दिवचल तालुक्यातल्या नावेले आमोणे वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ल्या 6 वर्सां पिरायेच्या म्हळ्यार 8 वर्सांच्या भुरग्याची सुखरूप सुटका करपाक दिवचल पुलिशेक येस आयला। ह्या प्रकरणात अपहरण करपी दुबावित आरोपीक पुलिसेन धरला। ह्या प्रकरणाचो तपास करपी दिवचल पुलीस ठाण्याचे पुलीस उपनिरीक्षक सुनील पाटील हांच्या फुडारपणा सकयले टिमीन मुंबईच्या ठाणे कुर्ला वाठारांत ही धाडसी कारवाय केली। फेको कुमार अशे अटक केल्ल्या दुबावित आरोपीचे नाव आसा। मूळ बिहारचो आशिल्लो दुबावित आरोपी सध्या नावेले आमोणे वाठारांत रावतालो। दुबावित आरोपीक दिवचले हाडले उपरांत ताका पुलिशेन रितसर अटक केली। ताचे उपरांत न्यायालया सामकार ताका उबो केलो तेन्ना न्यायालयान ताका 6 दिसांचो पुलीस रिमांड मंजूर केलो। हे विशींची माहिती अशी, फाटल्या बुधवारा म्हळ्यार 13 मार्चाक मूळ बिहारचो पूण नावेले आमोणे वाठारांत रावपी एक 8 वर्सांचो भुरगो बेपत्ता आशिल्लो। हो भुरगो बेपत्ता आसलो तरी ताचें अपहरण जालां असो दुबाव व्यक्त करीत शरीफ शाह हांणी दुसऱ्याच दिसा म्हळ्यार 14 मार्चाक दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली। हे कागाळीची दखल घेतना पुलिशेन इंडियन पिनल कोड 363 आनी बाल हक्क कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केल्लो। तपासा मजगती जे सुवाते वयल्यान भुरगो बेपत्ता जाल्लो त्याच वाठारांत रावपी फेको कुमार त्याच दिसाच्यान बेपत्ता आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें। मोबायल लोकेशना वयल्यान तो मुंबय आशिल्ल्याचें पुलिसांक कळ्ळें तेन्ना पुलिसांनी मुंबय वचून ही कारवाय केली।